नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. नव्या संसदेक एक भारत श्रेष्ठ भारताची झलक 2047 मेरेन विकसित आत्मनिर्भर भारताची नवी संसद थारतली साक्षीदार. प्रधानमंत्री मोदीचो नेशन फर्स्ट उलो राजदंड सेंगोल संसदेत. प्रधानमंत्र्याच्या यजमानकेन बीजेपी मुख्यमंत्र्याची बीजेपी दिल्ली मुख्यालयात परिषद. गोयचो मुख्यमंत्री वांटेकार. गुड गव्हर्नन्स स्किमी प्रोजेक्ट लोकसभा वेंचणुकेचेर चर्चा. कोंकणी मराठी मुळाव्या शाळांनी भुरग्यांक 400 रुपयाची स्कीम बंद. निर्णय भारतीय सुरक्षा मंचाक कोत्र घेतली दखल. केंद्रीय समितीची रोखडीच बसका उपरांत अल्टिमेटम. आरजीचे मिशन लोकसभा 2024 दोनूय मतदारसंघांनी लढून जिखतले आरजीक विश्वास. मनोज परब म्हणटा यान फुडें सगळ्या वेंचणुकांनी आरजी देवंक तयार. रुमडा मळार मदरशांत बेकायदेशीर गजाली शिफ्ट करात. ग्रामसभेत बोवाळ. मदरसावाले म्हणटा भुरग्यांक शिकयतात. प्रकरण व्हिडिओ कडेन चौकशे उपरांत म्हयन्यान बसका. ल्हान भुरग्यां वरवीं चोरयेची मोडस ऑपरांडी. तीग बायलो भुरग्यांक घेवन बायणा लिकर शॉपांत. भुरग्याक गल्ल्यार मारूंक लायलो हात. धरतनाच फुजो. फुटेजी वयल्यान पुलिसांनी धरले. गोंयच्या मानकुरादाचे पीक पडटा. गारपा ना जायत चल्ली. नवी लागवड ना. हवामान चौराक बादता. वखदांचो पिकाचेर परिणाम. मानकुरादाचो मार्केट शेअर हापूसाक. खासा रिपोर्ट. लोकांनी गोरवां सोडली. फोंडेच्या पिडी प्रभूचे मोने जाती खातीर मिशन. भोवत्या गोरवांक शेडी. म्हयन्याक 2-2.5 लाख पदरमोड. पॅट्रन्स माळेत पिडीत गोरवांचो प्रभू. आनी साळावली धरणा खातीर घरादारार उदक सोडिल्ल्या कुर्डी गांवाचेर बेबद्या सुराट्या ट्युरिस्टांची वक्रदृष्टी. कोयर बाटल्यांचो खस. कुर्डीच्या सोमेश्वराच्या वाठाराच्या पावित्र्याचेर संकट. खासा रिपोर्ट. खबरो विस्तारान. 2047 मेरेन देश विकसीत करपा खातीर भारतीया कडेन 25 वर्सांचो अमृत कालखंड आसा. दरेकान संकल्प घेवन नेटान यत्न करपाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो उलो. नव्या संसद इमारतीचे उक्तावण दबाज्यान. 1200 खासदारांची वेवस्था. खासदारांचो आंकडो वाडपाचे शिनार. साधू संतांच्या हजेरेत मंत्रोच्चारांत सत्ता हस्तांतराचे प्रतीक. राजदंड सेंगोल संसदेत. और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है. आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा. हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है. इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. लक्ष्य बड़ा है. लक्ष्य कठिन भी है. लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है. नए प्रण लेने हैं. नए संकल्प लेने हैं. नई गति पकड़नी है. संसद उबारपाक वावुरिल्ल्या 60,000 कामगारांचो भोवमान प्रधानमंत्र्यान केलो. सुवाळ्यात खासा स्टॅम्पांचे विमोचन. 75 रुपयांच्या नाण्यांचे लोकार्पणही झाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदीच्या यजमानकेन बीजेपीचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्याची दिल्ली पक्षाच्या मुख्यालयात परिषद. गुड गव्हर्नन्स कल्याणकारी स्किमीचेर प्रधानमंत्री उलयलो.
मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यात सुरू केल्ल्यो बऱ्यो शासकीय पद्धती वेगवेगळ्यो स्किमी सांगल्यो. गोंयचो मुख्यमंत्री आशिल्लो राज्यांनी उदरगतीच्या कामांचो स्टेटस आनी 2024चे लोकसभा वेंचणुकेचो विशय आयलो. कोंकणी मराठी मुळावे शाळांच्या भुरग्यांक म्हयन्याक 400 रुपया असिस्टन्स दिवपाची स्कीम बंद करपाचो सावंत सरकाराचो निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक कोत्र गेला. मराठी कोंकणीत शिकतल्या भुरग्यांचे लुकसाण मंच केंद्रीय समितीची बसका आपोवन इशू घेतलो म्हणून समन्वयक सुभाष वेलिंगकार सांगता. अल्टिमेटमाचे कितें ते ताचे उपरांत चर्चीच्या इंग्लीश स्कुलांक सरकारी ग्रांट्साचो वाद थंड करतना कोंकणी मराठी मुळाव्या माध्यम शाळांनी भुरग्यांक दरेकी 400 रुपया दिवपाची स्कीम तेन्नाच्या बीजेपी सरकारान केल्ली. मदीं कोविडांत ऑनलायन शाळा म्हूण सांगून बंद केली, परत सुरू केलीच ना. आतां सरकारान ती स्कीम गुटलायल्या. शिक्षण माध्यम चळवळ चलोवपी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या म्हालगड्यांनी हाची दखल घेतल्या. जे मेरेन सरकार खात्री दिना की हय आज तुम्ही खर्च करात, फाल्यां हे पयशे तुमकां मेळटलेच, तो मेरेन असले धोरणाक कांय अर्थ उरना. देखून सरकार खूब गोंदळांत आसोशें दिसता. कितेंय बरें करूंक सोदता जाल्यार बरी गजाल, पूण तें बरें करूंक सोदतना सारको विचार अभ्यास जावपाची गरज आसा. फाटलो अनुभव लक्षांत घेवपाची गरज आसा. पयलें तुमी मोडात मागीर दिता. आतां मोडल्या उपरांत तुजें मागीर ते पयशे घेवंक खटपटी जायत्यो आसात. म्हणटून म्हाका दिसता भाजपाक आनी भाजपाच्या सरकाराक ना ते प्रमाणीकपण उतर दिवप आनी मागीर ताचेर पाटी वचप विश्वासघातकी मनीस. कोंकणी शाळांत जे एप्लिकेशन येतात अर्ज येतात ते मंजूर करनात, ते रिजेक्ट करून उडयतात, ते खालीच करून उडयतात. एका वटेन ते चलता, दुसरे वटेन मातृभाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाचें. गोंय सरकारान आपूण कितें उलयता कितें करता ताचेर सारकें लक्ष दिवपाक जाय. मंच हो इशू आतां चर्चेक घेतलो म्हूण समन्वयक सुभाष वेलिंगकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. तर हांगा मातृभाशेन हांव कितें शिकयतलो, तें धोरण जें आसा ताजो आमी अभ्यास चलयला सद्या. तातूंत त्रुटी कितें आसा तें पळयतात आनी ताजेर हें जर मातृभाशा माध्यमाचो विशय जर क्लियर जर जायना जाल्यार सरकाराक एक अल्टिमेटम दिवपाच्या खातीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या सेंट्रल कमिटीची एक मिटींग ह्या फुडल्या 8-10 दिसांनी आमी आपोवपाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आरजीचे मिशन लोकसभा 2024 दोनूय मतदारसंघांनी तळागाळात काम करतले आनी जिखतले. आरजीक विस्वास. सगळ्या आरजीवाल्यां बरोबर बसका घेवन समित्यो नेमतले. बीजेपी आड लोकां मुखार एकूच पर्याय आरजी. मनोज परब उलयलो. ह्या फुडें सगळ्या वेंचणुकांनी खंय आरजी आसतलेच. सांत आंद्रे कार्यावळी उपरांत मनोज मिडिया कडेन उलयलो. आता कंटिन्युअस इलेक्शन हेच्या फाटल्यान 2025 झेडपी इलेक्शन आसतलें, मागीर परते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसतलें. सो हे कंटिन्युअस जी इलेक्शन आतां येतली ह्या फुडें ती सगळी आरजी कंटेस्ट करतली. बट लोकसभा जे इलेक्शन आसा हें आमच्या खातीर एक न्यू प्रोजेक्ट कसो, न्यू एक्सपेरिमेंट आनी न्यू चॅलेंज आमकां लागून. सो ती चॅलेंज आमी एक्सेप्ट केल्ली आसा आनी ऑलरेडी आयच्यान आमी जे डिक्लेअर केला. सो फाल्यांच्यान आमचें काम म्हणटा तें ह्या डायरेक्शनान लक्ष 2024 हितून चालू जाता. बीजेपी आड बाकीच्या पक्षांचे बळगे पळोवंक मतां फोडपी म्हूण आरजीचेर लागिल्लो टॅग चुकीचो हेंच दाखोवंक सांखळे फोंड्या पालिका वेंचणुकेंत आरजी देवंक ना. बीजेपी आड खंय हेर सगळे पक्ष फेल. आमी कंटेस्ट करूंक ना, कित्याक म्युनिसिपालिटीन आमकांय दाखोवपाक जाय आसलें की आमकां वोट स्प्लिटराचो टॅग पडटा आनी पडलोलो. सो तो वोट स्प्लिटर आरजी नासतना हे बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टी आसा, काँग्रेस जावं ना जाल्यार दुसरे कोण पॉलिटिकल पार्टीज आसा, एमजीपी नाल्यार आनी कोण, तांकां इलेक्शन जिखपाचे कापास्ताद आसा काय ना तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की हे दोनूय पार्टी कडेन इलेक्शन जिखपाचे कापास्ताद ना. दोनूय हे आसा म्युनिसिपालिटी आसा ते बीजेपीन जिखलेले आसा. सो हितून इतलेंच प्रूव जाता की आरजी इज नॉट वोट स्प्लिटर. हितून इतलें प्रूव जाता की हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा दे आर इनकेपेबल आनी लोकांक तेंचेर विश्वास ना. लोकसभेत पुराय ताकदीन देंवतले लढटले म्हूण आमदार विरेश बोरकार सांगता. आमी फूल कॉन्फिडन्स आसा, कित्याक आमी कॉन्फिडन्सानूच वयता, कित्याक ओवर कॉन्फिडन्सान वयता. कारण आमकां जाय की कॉन्फिडन्सान गेल्यारूच आमी हालोवपाक शकतले. जशें आमी सांत मतदारसंघात जे आमी काम केल्लें, ज्या कामाचेर जावं आमी लोकांची अवेरनस केल्ले, जावं लोकांचे इश्यूज अंडरस्टँड जाल्ले आनी ते इश्यूज लोकां मेरेन मांडले की कशें सॉल्व करतले. अशेंच आमी गोंयभरान नॉर्थ गोवा जावं सावथ गोवा दोनूय कडेन आमी इश्यूज अंडरस्टँड जातले, इश्यूज हायलायट करतले. लोकांचे जे काळजाक लागता ते इश्यूज आमी घेतले आनी त्याच करून आमी
म्हाका दिसता कॉन्फिडेंटली की आमी आमची जी लोकसभा इलेक्शन आसा ते सक्सेसफुली कंटेस्ट करता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. मडगांव रुमडा मळार मदरशात बेकायदेशीर गजाली चलतात. तो हालयात म्हणून ग्रामसभेत बोवाळ. लोक म्हणटात तांची सेफ्टी म्हत्वाची. मदरसो चलोवपी म्हणटात तांचे फावंडेशन ट्रस्ट. थंय सामाजीक वावर चलता. भुरग्यांक इंग्लीश, उर्दू, अरेबीक शिकयतात. पंचायत म्हणटा प्रकरण बिडिओ कडेन पावयलां. म्हयन्या उपरांत लोकांची मिटींग आपयल्या. तो मेरेन चवकशी करून पळयता. जाल्यार चावेक बरें करता आनी आख्या वाड्याक जाल्यार त्रास जाता जाल्यार म्हाका तूं शिफ्ट कर. आमी ना म्हणला बंद कर म्हणना. ये जो लोगों ने ना मस्जिद के ऊपर ना टेम्पल या चर्च के ऊपर कंप्लेंट किया, किसी पे नहीं किया, मस्जिद है ही नहीं. हाँ है ही नहीं, सही बात है. लेकिन जो एक्टिविटीज चल रहा है ना उधर, इसके लिए कंप्लेंट किया, ना रिलीजियस के ऊपर किया. लोकांनी एका मिसगाईड केल्लो. फर्स्ट थिंग आला फाउंडेशन ट्रस्ट दी सोशल एक्टिविटी करता. ओके, याच्या आधी पहिली पंचायती एनओसी दिल्ली, पण आता एज अ पंच मेंबर तो लोकांक प्रोवोक करता. तुम्ही पहिले असतले भितर स्वतः तुमच्याकडे रिकॉर्डिंग असतली. हांगा सोशल एक्टिविटीज चल्ल्या. ताका पहिली एनओसी दिल्ली, पण आता एज अ पंच मेंबर लोकांक न्ही फक्त 2-3 घरांक आतां वणबत्तीचे सगळे लोकल चायल्ले त्यांच्या मुळे बरें काम करता. आमच्या भुरग्यांक इंग्लीश, उर्दू आनी अरेबीक क्लासीस घेता. सो इट इज अ सोशल कॉज. आमकां जाय आमची सेफ्टी आनी आमच्या वाड्याचें बरेपण. जे उलोवन आता ते आमी एका एनओसी इश्यू करूं ना म्हणून तो आता मॅटर सब डिव्हिजन गेला, व्हिडिओ कडेन गेला. आतां पळोवया 16 तारखेर तेंगे हियरींग आहा की तेंच्यान तेंका येता पळोवया. आनी आमी तेंका हे दिला 1 म्हयन्यान आमी वॉर्ड नंबर 3 मेंबर्साक घेवन मिटींग घेतले. कितें लिगल इलिगल कितें आहा एक्टिविटी पळयतली आमी आनी इन्स्पेक्शन करून तेजे नंतर आमी आमचो रिप्लाय. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. ल्हान भुरग्यांक वापरून चोरयेची मोडस ऑपरांडी. बायणा लिकर शॉपाच्या गल्ल्याक हात मारपाचो यत्न फेल. 3 बायलो 2 ल्हान भुरग्यांक घेवन शॉपात हात मारूंक आयलीं. दुकानवाल्याक ही नी ती बाटली करून घुसपावन ल्हान भुरग्याक गल्ल्या मेरेन पावयलो. भुरग्याचो गल्ल्याक हात. दुकानवालो सादूर म्हणून टोळी फसली. तरी पसार. व्हिडिओ व्हायरल जातकच पुलिसांनी धरले. अटेम्प्ट टू रॉबरी झाले ते हांवें फॉयल केले. तुमचे टोटल 3 व्हडली बायलां ती आनी 2 ल्हान भुरगे आसले. ओके जाल्यार हांव ती म्हाका येयले आनी म्हाका सांगलें बियर जाय म्हणून. आनी तेंकां विचारलें कसले बियर जाय. ती म्हाका ते ग्रीन कलर तेंकां नांव खबर नासलें बियराची. ती बेश्टे म्हाका कन्फ्यूज करपा लागून तेंच्यान जालें वो दिखाओ तेंकां नांव खबर ना. ग्रीन वाला दिखाओ, रेड वाला दिखाओ तशें म्हणून घाली. आनी इतल्यान कितें जालें तेंच्यान ते ल्हान भुरग्यांक भितर घाले ते कावंटरा वयल्यान पयशे काडपाक. आनी हांव थंय आसलो म्हणजे म्हाका ते तशें तुज्या फाट्यानूच दवरपाक सोदताले कन्फ्यूज करून. आनी इतल्यान ते भाजेन मराठीन कितें सांगलें तेका आतमध्ये जा कावंटर उगड. तितल्यान म्हाका मातशें मांडक हें जालें स्ट्रायक जालें कितें तरी आसा म्हणून बरोबर. तेन्ना हांव फाटीं येयले परत हांवें पळयलें की ती ल्हानशी चेडूं आसली ती तितून कावंटरान पयशे घालून काडून बॅगान घातले. कितें आनी तेका धरलें आनी तें कानार उडयलें. तितल्यान म्हाका जावले हांगचे आपूण काय चोरी जावंक ना. चोरी जावं गोंयच्या मानकुरादाचें उत्पन्न पडटा अंदू उणोच. फाटलीं कांय वर्सां पीक पडत आसा म्हणून रेनकार सांगतात. आंब्याची गारफां मरपाचें पडपाचें प्रमाण वाडलां. हवामानूय चवराक बादता. नवी गारफां जाय तशी वयर सरिल्ली नात. झाडांचेर वखद मारिल्ल्यानूय गारफाची पिकांची तांक ना जाता म्हूण झाडकार सांगतात. गोंयच्या मानकुरादाचेर खासा रिपोर्ट. एका तेंपार गोंयांत आंब्याच्यो कितल्योशोच जाती पिकताल्यो. मानकुराद, मालदेस, मुसराद, अफोन्स, फेर्नाद, शावेर, कुलास आनी अश्यो तरातरा. मात हातूंत मानकुरादाची इतली तांक कोणाचीच ना. मानकुराद बाजारात पावलो काय ताच्या घमघमानूच हेरांची रेट डावन. हालीं तेंपार गोंयचो अस्सल मानकुरादूच डावन पडटा. ताची सुवात हापूस, मुसराद
मांगिलार आणि तरेतरेच्यो किलाचे कोतान मेळपी आंब्याच्यो भायल्यो जाती घेवंक लागल्यात. मानकुराद बाजारात पावलो काय पयलो मानकुराद 5-6 हजारांनी डझन घेवन वर मिरोवपी गोंयकार आसात. हे फावट मानकुराद टायमार बाजारात आयलो आणि शिरगांवच्या जात्रे कडेन मदींच गायब जालो. आता परत मायाच्या निमाण्या 8-10 दिसात नवे पीक दिसता. मात वर्सा वता तसो मानकुरादाचो मार्केट शेअर डावन जायत आसा. ह्या वर्साक आंबे तुका कमी आंबे नासले ते ह्या 4 दिसांक आंबे विकता. हरशी तू पळय न्ही म्हणजे फाटल्या वर्सान फक्त चडशे मानकुरादूच विकला. मानकुराद आपूस कितना आला आपूस केन्ना विकना आता हो ना कितें म्हणल्यार ना म्हणून हांव विकनाय आपूस म्हणजे मानकुरादूच विकता. पुलास मालगेस साळ्यार खेरणादीस आमचे गोंयचे आंबे गोंयचे सगळे आंब्याचे नांव सुद्दां म्हाका आसले. आतां तरी नांव विसरला ते बाकीचे मेळत ना आंबे. ती झाडां मारली ना आतां बांबूय आमची केली शिटी आली ती सगळें खबर न्हू झाडां खूंय आसा झाडांक लागून आंबो कमी जालो न्हू. ह्या वर्सा मानकुराद कमी येयला कमी येयला 1 दिसांक येयला हे 8 दिसांक म्हणून शिरगो जात्रेक आंबो ना कमी आसलो. 3 हजारांनी डझन लोकांनी हाडला म्हाका शिरगो जात्रे कडेन म्हणून सामको कमी आंबो. ह्या वर्सा मातसो खूब कमी आहा ते आतां फाटी जाला म्हणून 4 येयल्या आनी ह्या वर्सा खूब कमी आहा कारण ते झाडां प्रमाणे पावस थंडीचें वातावरण जालें आनी चेंज जाता आनी हे आतां थंडी पडोनी फाटीच पडल्या ते आतांच पळोवंक मेळना. मे म्हयन्यान म्हणटूच आमी येना येता कमी येता म्हणून चड येयले चड येयल्या कित्याक फाटी जाल्या लेट जाले हय. पयलीं आमी एका टायमार येवना एप्रील म्हयन्यान. सांग तूं आतां कितली वर्सां जाली आंबे विकता तूं आतां? आमी जाली मरे 30-35 वर्सां वयर जाली. आज फक्त गोंयचेच आंबे विकता का? गोंयचेच विकता आनी मागीर सोंपल्या उपरांत भायले आंबे विकता. सो कारण कितें आहा तेजें आतां कमी जावपाचें कारण? कारण आतां लोक घरां बांदता झाडां मारता अशें आसता. नवी झाडां येना नवी झाडां लायनात बिल्डिंगच बांदता गोंयांत लोक भायले जागे. आमी कोत्ताय आमी आमचे कोत्ताय गोवा विलेज कोत्ताय पणजे कोत्ताय रेंट कोत्ताय. चड लोक कितें करता पयशे मेळटाय आंबे व्हडले व्हडले आंब्यांकार रांदिताय ते मागीर ओकोद मारताय आनी ते मागीर झाड थोड्या वर्सां उरता आनी मागीर ते लागना तेका जायनाय मागीर झाड पिड्यार जाता त्या झाडां आनी मागीर आंबो जायना मागीर आंबो मेळतो वयचो. कोण दुयेंत आसलोले ओकोद मारल्यार तो मनीस बरो जाता. हो बरो आसलोलो आंबे ओकोद मारलो म्हणटरी मागीर तूं पळय मरे बाबा कितें जाता ते. गोंयकारांक मानकुराद मेळ्ळो काय ताचो सिजन सोंप मेरेन आनी कसलो आंबो दोळ्या मुखार नाका. फोंडेच्या शेतकी महोत्सवाक सिंधुदुर्गांतलो एकलो हापूस घेवन आयिल्लो. ताणें कितें भोगलें पळयात. आपले देवगड हापूस आंबयात रिस्पॉन्स जेमतेम आता तसा खूप कमी आहे पण तसं पाहिलं तर लोकांचं ऑलरेडी माइंडसेट आहे की मानकुर्दच इज द बेस्ट फॉर देम. फक्त तुम्ही मानकुर्दच खात बसला तर मग काय दुसऱ्या आंब्यांना तुम्ही जज कसं करणार मग. अस्सल गोंयच्या ऑर्गॅनिक मानकुरादाचे हे वजन मात उत्पन्न अशेंच पडत रावल्यार फुडें मानकुरादाचे मार्केट भायलो आपूस आनी मांगिलार धरून बाकीचे आंबे घेवंक तयार. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. लोकांनी गोरवां सोडलीं चोरूंक शेजरा रानां मळाना. मुके मोन जातीचे पोटा पाण्याचें कशें. फोंडेच्या पिडी प्रभून उपाय काडला. भोवत्या गोरवांक कुट्टी 2 शेडी घाल्यात. सावेवेरीच्या पोतान गोरवाचे कळप प्रभूचे भेटेक. दिसभर खावन पिवन सांजे चल्लीं. म्हयन्याक 2-2.5 लाख पदरमोड. गोरवांचे हेडेक केअर सेंटरूच. पॅट्रन्स खबरामाळेंत पिडीत गोरवांचो प्रभू. तांणी एक अशी शेड तयार केल्या जातून ते जे ही रस्त्यार गोरवां भोंवता तांकां ते थंय उदक दिता ते खावपाक दिता. म्हणपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता हे गोरवांचे डे केअरूच. हो फोंडेचो प्रकाश प्रभू. लोक ताका पिडी प्रभू म्हणूनच वळखता. बिल्डर क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर. मोने जातीक मोठो आदार. फोंड्या कुट्टी ताणें भोवत्या गोरवां खातीरूच म्हूण खासा शेड केल्या. आदी हे सुवातेर गोरवां बसतालीं. ताणें सुवात विकती घेतली तेन्ना ताका दिसलें ही गोरवां खंय वतलीं. ताणें तांचे खातीर थंय शेड घाली. तांचे पोटा पाण्याची वेवस्था केली. सध्या तो ह्या गोरवांचेर दिसाक 7-8 हजार म्हयन्याक 2-2.5 लाख पदरमोड करता. रस्त्यावेली मेकळी भोवती लोकांचे गोरवांक थंय आला शिरो. सांजे वतात परत सकाळ उजाडली काय हजर. आतां प्रभून वेल्या वटनूय आनीक एक शेड घाल्या. ही जी गोरवां आसा तांचे खंय ते दूध म्हणटा ते केन्ना काडिना आनी ही गोरवां कोणाची आसा तें तांकां खबर ना. ते अशेंय म्हणटात की खुबशीं जी पोशिल्ली गोरवां आसा ती सुद्दां खंय तेंच्या शेडीन येता खातात उदक पितात आनी मागीर सांजी ती आपल्या घरा वतात. ही जवळ 60-70 गोरवां असतात. वयरी 30-40 गोरवां असतात.
हालीं ते शिकेरी व्हरता म्हणून कमी जालें लोकाली कोण आले काय हांव कांयच दूद बी कांय काडिना फक्त शेण उरता तें म्हाका ते त्रास उलट कोणाक घालचें पडटा इतलें तें हेज्या भितर चूक ते 5 जाण वर्कर असतात हे शेडींग आनी वयर शेणा थंय 6 जाण आसात. वय जाला धंदो पडला गोरवांक सांबाळूंक तांचेर मोडूंक आतां पयशे पावना अर्थीक ओडाताण जाता तरी बुद्धयेचें मिशन सोडूना. म्हणजे बिझनेस कितें क्लास 1 आशिल्ले कारणान ते धंद्याचेर म्हणजे वेवस्थीत चलतालें. हालीं धंदो कितें जाला धंदो मातसो तितून थंड येना म्हाका त्रास जाल्या म्हाका इतले त्रास जाल्या की दिसाक जवळ जवळ 8 ते 9 हजार बी खर्च आनी कशें करप खबर ना. रस्त्यार गोरवांक एक्सिडंट जाल्यार पुलीस हाडून हांगा सोडटात. एक्सिडेंट बी जालो की पुलीस हाडून पाडका हांगा दवरताय पळय ते 3-4 पाडका भितर आसा तर रातचे नाका कशें सांगतलो तांकां आनी मागीर वराना ते हांव स्वता करता. ते दोतोर हरशीं जाल्यार दोतोर हाडटा हरशीं ते हाजे एनिमल हजबंड्री दोतोर हाडटा चड जर आसा जाल्यार हांवूच करचें पडटा. सांजचे 6,000 कितें करतलो तो. प्रभूचे गोरवांचे डे केराची गोरवां मदीं प्रचार. आतां तर सावे वेऱ्या सावन दोंगर देंवन गोरवां पावंक लागल्यात. बिचोली शिकेरी आहा पळय तो ते प्रसाद व्हरता पूण ते हांगा जालां कितें तशें व्हरून जमचें ना. हांव तसो त्रासा पडटा कितें तो लागींची ताणें व्हेली सावयवेर वचून हांगा पावता आतां ती खाण खंय आहा जंगलाक. प्रभूचो कळवळो आनी मोने जातीचे काकुटेक कोणी वे प्रसंगाक आदार करता. भाजीपालो दितात दुडवांचो मात आदार ना. हो भाजीपालो गोरवांच्या पोटांत वेवस्थीत पडचो म्हूण प्रभून भाजयेचें कटींग मशीनूय हाडला. हे मोने जातीचे आपल्या फाटल्यान कितें हाचो ताका आतां हुस्को. कोणे तरी फुडें सरचो म्हूण पिडीत गोरवांच्या प्रभूचो उलो. कोणी मोठे चेअरमॅन या एस्टॅब्लिश करात सगळी वेवस्था हांव करता. म्हाका तुमचे पयशे नाका ह्या प्राण्यांक आमी जेवण खावंक घालया. कुत्रे माजर हांव कुत्र्यांक करूंक सोदता पूण कुत्र्यां आतां करतलो खंय हे सगळ्यांक कुत्रे आमी स्टॅबिलायज करून हाडटा. घालता मध्ये अशें करून मुखाल्ली हांव चलयता. मातशें उपकार करा तुमी प्रोटन मणी ताजे वरवीं म्हाका मदत करा अशी ही हांकां बरे भशेन चलोवया. जर कोणाक दिसता की तांकां कितें तरी मदत करची जाल्यार तेंच्यांनी फुडें सरून तांकां मदत करची. ते म्हणटा पयशांनी न्ही जाल्यार कितें तरी गोरवांक जें खावपाक लागता तें सुद्दां दिल्यार ते म्हणटा जाता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. साळावले धरणापोंदचो सोबीत कुर्डी गांव सध्या ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन. मात सुराटांच्या धुमशेणांनी कुर्डीकारांक नित्याचे ताप. पुनर्वसणूक जाल्ल्या कुर्डीचो लोक एप्रील मायांत उदक देंवता तेन्ना पोन्न्या सोमेश्वराच्या देवळांत वचून उत्सव करता. आदल्यो यादी ताज्यो करता. हालीं थंय ट्युरिजम पातळ्ळा. सोऱ्याच्यो बाटल्यो कोयराचो गांवांक उपद्रव. साळावले धरण पुराय दक्षिण गोंयाक उदक दिता. मात ह्या धरणा खातीर कुर्डी गांवच्या लोकांनी आपले मूळ घरदाराचेर उदक सोडले. पुनर्वसणुकेक तयार जाले. दर एप्रील मे म्हयन्यांत गांवचो लोक मूळ कुर्डी वचून देवळांत भजनाचो उत्सव करतात. आदल्यो यादी ताज्यो करतात. थंय सोमेश्वराचें देवूळ जें सगळ्यांत मोठें देवूळ आशिल्लें जेजो आमी आतां प्रत्येक वर्साक मेच्या तिसरी आठवड्याक तिसरी संडेक आमी प्रत्येक वर्साक तेजो उत्सव करतात. आमी जेन्ना हो उत्सव केलो किंवा पॉप्युलॅरिटी वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो तो मेन रिजन कितें आशिल्लें की आमी रिहॅबिलिटेट जे आमकां केल्यात वाडे बाल्किनी बी तेंची समस्या लोकां मुखार येवन या आनी आमी कसो सॅक्रिफायस केला हो मेन हेतू आशिल्लो की आमी सगळें सोडलां आमचें गांव सोडलो तुमचे खातीर सगळें सावथ गोवाक तेचे म्हळ्यार उदक मेळटा हो मेन रिजन आशिल्लो. कुर्डी हो गांव एकदम सोबीत. धरणाच्या उदकांत कांय पडक्यो वास्तू अजूनय मूळ यादीत ताज्यो करपा सारक्यो. मूळ कुर्डीकारांक हो गांव अजूनय ओडटा बरोबर टुरिस्टांकूय तितलोच आकर्शणाचो. मात थंय पातळटा ते टुरिजम सब स्टँडर्ड. उपद्रवी सुराटे बेबदे सगळ्याक सोऱ्याच्या बाटल्यांचो खच आनी कोयर. आतां जर तुमी थंय कुड्डे वतात भरपूर टुरिस्ट येतात. थावजंड्स दिसा 100-150 गाडी तुमकां थंय दिसतल्यो आतां मे म्हयन्यात जेन्ना. सो त्या रस्त्याचेर जेन्ना तुमी वतात तेन्ना तुमकां दिसतलें की दोनी वटच्यान प्लास्टीक लिकर बॉटल्स बियर बॉटल्स अश्योच उडयल्ल्यो आसतात. जेन्ना जेन्ना आमी हो फेस्टिवल करतात ते 2 दीस आमचे गांवचे भुरगे वचून ते सगळो कचरो एकठांय करून उडयतात. तो इतली घाण जाता की एकच रिक्वेस्ट आसता टुरिस्टांक की तुमकां इतली जागो दिला ब्युटिफूल नॅचरल ब्युटी तुमकां दिल्या ती जरा प्लीज मातशें मेंटेन करात. कुर्डीकारांक आपल्या गांवची ही दशा पळोव नज. ते केल्ली घाण नितळ करतात.
थंय टुरिजमाक येतल्यांक सोमेश्वरान पावित्र राखपाची बरी बुद्ध दिल्यार पुरो म्हूण मागप सोडून तांच्या हातात आनी कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.